आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नाग सन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण नाग सन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा
सर्व वीक्षकांक मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानाचे आडಳಿत वर्गादಕ್ಕೂ नमस्कार. मंजेश्वर क्षेत्र मला एक हॉड क्षेत्र मंजेश्वर सृष्टी मळरी देश विदेशांतू एक नाव पावेल तसं एक हॉड एक कार्यक्रम आहे. ह्या एक कार्यक्रमाक ह्या वेळा सृष्टीक सगळे आमगेल्या देशादಕ್ಕೂ बाहेर आशिल्ले मस्त बजेट घेवन घेवन तांगेल्या सेव हांगा पावेल आसा. आता एक सृष्टी विशयान ಸ್ವಲ್ಪ सांगता जाल्यार हांगाची हे कार्यक्रम अत्यंत एक व्हड विजृंभणेर जाल्ला म्हणून सांगच्याक भारी संतोष जाता आसा. 14 तारीखेक आमी ध्वजारोहण केलेलें दनपाराचे देवाला पूजन जातरी ध्वजारोहण म्हळ्यार कोडी चडोवचे कार्यक्रम. ताजे नंतर प्रतिनित्य कार्यक्रम अत्यंत वैभवारी जाल्लेलो आसा. नित्याचे यज्ञ आरती महापूजे पुरा वैभवार जावन आयिल्ले पुरा भजकांक भारी एक संतोष जावन देवाला एक अनुग्रह मेळ्ळेलो आसा. हांगाचे ಕೆಲವು विशेष कार्यक्रम म्हळ्यार सप्तमी दिवस एक सकाळीची 4 गंटेक हांगा पळयतना 1000 इतले बैल मनशां आनी आमगेले भजक हांगा देवस्थानाचे प्रांगणांत लायन राबिल्ली आसा. ती त्या दिवस सकाळी एक धुळी मडस्थान घालचें म्हणून एक विशेष व्हड सेव हें प्रत्येक बैल मनशान वचून हांगा शेषतीर्थ तळ्यांत न्हावन देवालय नडेंतू एक प्रदक्षिण घालचें. तितले एक व्हड सेव आज ह्या वेळा 1000 इतले बैल मनशान घालेले आसा. तांगे रोटूची इवन ಕೆಲವು दल मनशानय ते सेवा पावत केलेले आसा. ताजे नंतर संजोळा सम्रादन दत्तरी वापस उश्ट्या पन्नार एक मडस्थान घालचें म्हणून ह्या एक अत्यंत व्हड एक सेव हे सेव पावत केलें म्हणटलेर कोणेय तांगेले जन्मांतू खंयचेय रिती दोश हे जन्माचे सो पूर्व जन्माचे खंयचेय दोश देवा तांगेले मनांत आशिल्ले कसले इच्छा आसले हे मडस्थान घालून देवाला तांणी प्रार्थना केले ते पूर्ण परिपूर्ण जाता म्हणाल एक नंबीक आसा. आनी मस्त 1000 इतले जनान हें करून तांकां ताजें एक फलय मेळ्ळेलें आसा. मडस्थान जाल्ले दिवस रात्री देवाला पूजा जातरी सादारण 12:30 गंटेक हांगा धरून देव मृगपेटेक गेल्लेलो आसा. तें एक विशेषते हांगा पळोवत तशेलेची ते पळयतना आमकां पुरो हांगांत एक नमुने जुम्म जाता रोमांचन जाता. इता म्हळ्यार देवस्थानांतून सादारण 1 किलोमीटर दूर मृगपेटे कट्ट आसा. हे आमगेले वॉलंटियर्सान देवालय पल्लांकी घेवन हांगा देखून ते तितले दूर ते पल्लांकी म्हळ्यार सादारण पल्लांकीनी म्हाका दिसता काय एक 650 to 700 kg आशिल्ली तशें जाल्यार भांगरा लालकी घेवन सादारण 7 to 8 मिनट भितर थंय वचून पावलीं ती. तसलें एक हांगाचे वॉलंटियर्स स्पिरीट आनी तांगेले एक देवान दिलेले एक शक्ती म्हणून सांगयता. रात्री ते मृगपेटे थंय वचून मृगपेटे उत्सव जावन देवान वापस पेंटे उत्सव वचून देवस्थान येवन देवस्थानाचे सुत्तबली उत्सव पुरो जावन त्या दिवस मृगपेटे उत्सव जाताना सादारण फालपाल्यारी 6:30 गंटे जाल्ले आसा. तशेंच 18 तारीख आमगेले एक व्हड दिवस हे हांगाचे षष्ठी महोत्सव. त्या दिवसूय सर्व कार्यक्रम सृष्टीचे यज्ञ देवाला महापूजे पुरो जावन देवान सादारण 5:30 गंटेक देव रथारी बैसून तदनंतर रथोत्सव आमगेले भक्तर मठाला ते वचून देवान वापस येवन दत्तरी प्रत्येक भजकांक हांगा वैरी रथार वचून एक प्रसाद घेवचे तसले एक अवकाश आनी तांकां एक देवाला एक अनुग्रह मेळ्ळेलो आसा. हांगाचे रथाचे एक विशेष कशें म्हळ्यार आमी मस्त कडेन रथोत्सवाक गेलीं ती रथारी देवाला प्रसाद घेतला. ते कशें म्हळ्यार आमी रथारी भायर राबूनच देवाला प्रसाद घेवचे. बट हांगाचे रथ आमगे विभुदेंद्र स्वामीला एक अनुग्रहान तांणी एक रथ केलेलो. कितलो व्हड रथ म्हळ्यार प्रत्येक भजकान रथा भितर वचून थंय दवरलेले देवाक प्रदक्षिण काडून येदरा येवन घेवन देवाक आरती करून प्रसाद घेवचे. त्या भितर वतना प्रत्येकांक ताजे एक अनुभव एक श्रेष्ठ अनुभव ते सांगून आमी विवर्सून कळचे जालें न्ही ते येवन थंय अनुभव केल्यार मात्र कळटा. आनी रात्री देवालय उत्सव जातकीर वापस हांगा देवस्थानाचे सुत्त देवाला वापस उत्सव जाले. आजी आमगेले अवभ्रत उत्सव हे उत्सवात सादारण दनपारा 1:30 गंटेक अवभ्रत धांवन देवाक अवभ्रत उत्सव जातरी प्रत्येक भजकांक हांगा आशिल्लें अवभ्रत दिवन देवान पेंटे उत्सव वचून वापस येवन आतां सुत्त जाता आसा. हांगाचे एक अवभ्रत उत्सवाचे एक विशेष कशें म्हळ्यार आमी मस्त कडेन ओक्कूळ म्हळ्यार एक नमुने खेळुसी DJ हें त्या पुरो घालून गंमत करता ती. बट हांगा अवभ्रतांतू देवाक अभिषेक केलेले ओकली कलर मात्र प्रत्येकले लावचे आनी त्या चंदार लावन घेवन ते एक अनुभव भारी एक श्रेष्ठ अनुभव म्हणून सांगता आसा.
आता जाल्लें आज सांजे वेळा देवालय शेष तीर्थांतू स्नान जातरी रात्री आमगेले कोडी देवांचे कार्यक्रम ताजे नंतर वेदिकान बसून हांगा एक तांगेले यज्ञ विसर्जन जातरी कोडी देवन जातरी पुराण तांगेले एक पळय आमगेले आचार्यान तांणी एक तांगेले सांगचे आसा पुराणा बग्गे सांगचे आसा त्या जातरी प्रत्येकल्यांक एक हांगा विशेष प्रसाद गडी प्रसाद म्हण दिता ते एक श्रेष्ठ प्रसाद हांगा कोण कोण रात्री आसता की तांकां प्रत्येकल्यांक गडी प्रसाद दिता आसा ती हे इतले एक कार्यक्रम भारी एक विजृंभणेन जाल्लेलो आसा आमी इतले वर्स हे नवी कमिटी आमगेले नितीन पै पुरो आशिल्ले ती बट आमकां प्रति वर्स आमी येवन देवालय षष्टी वेळा येवन नाल्ल येवन प्रसाद घेवन वता आशिल्ली ती बट ह्या वेळा आमकां एक देवान एक व्हड एक भाग्य दिलेलें कसं म्हळ्यार हांगा एक आमी मॅनेजमेंटा राबून हें पुरो एक वेवस्था करचें हें अनुभव करचें एक व्हड भाग्य आमकां देवान दिला आनी आमचे एक कितले एक आमकां मनाक शांती मेळ्ळा म्हळ्यार तें सांगून तसले विशय न्ही ते एक भारी एक व्हड एक अनुभव आनी एक फुडलें पुण्य काम म्हणून लेखता आसा मंजेश्वर क्षेत्राचें एक व्हड एक विशेशता कसं म्हळ्यार हें देवस्थानाचें सानिध्यांतू विष्णू शिव आनी सुब्रह्मण्य देवालय सानिध्य ಒಟ್ಟು आशिल्लें तसलें एक क्षेत्र हें हांगा फुडें देवदर्शन आशिल्लें देवदर्शनार नुडी जाल्लें आसा कसं म्हळ्यार हें नडेरी कोणेंय येवन भक्तीन श्रद्धेन मनसा प्रार्थना केलें तें तांगेले सर्व प्रार्थना देव चलासून दिता म्हणून सांगिल्लें आसा आतां दर्शन सुमार वर्स दोन चल्लेलें ना बट आमी पुरा बजकान देवालय केन्नाय प्रार्थना करता हांगा हें देवदर्शन वापस प्रारंभ जावन आमकां पुरो त्या दर्शनारी देवालयक प्रसाद घेवं तशें भाग्य वापस दिवं तशी करता म्हूण आमी प्रतिनित्य देवालय प्रार्थना करता हे सृश्टीक येयले हजार इतले भक्तांक खंयचेय रितीर तोंदर जावचें ना जे तांकां एक लायक सौकर्य मेळका देवाल दर्शन मेळका देवाल प्रसाद मेळका म्हूण आमी मस्त प्रयत्न करून चांग रितीर वेवस्था करचे एक प्रयत्न केलेलो आसा आमी हांगा प्रत्येकल्यांक आमगेल्या वैदिकांक जावं वॉलंटियर्सांक पुरा जन सांगितलें म्हळ्यार आयिल्ल्या भक्तांक कोणाकय तोंदर जावचें ना जे कोणाकय मनाक बेजार जावचें ना जे म्हणून एक आमी सांगून त्यांचे रितीर प्रत्येकल्यान प्रयत्न केला समय तक जावन घेवन एक प्रत्येक पूजे जावं प्रसाद वितरण पुरो करचे एक प्रयत्न केल्लो आसा जाल्यार आमी पुरा मनुश्य रूप आमी करतना कामांत खंय ಸ್ವಲ್ಪ चडून जावन केलो आयिल्ल्या बजाकांक खंय तोंदर जावन अशें पुरो जावं खंयचे रितीर तांकां बेजार जाल्लो आसल्यार आमी तांगेले क्षम मागता ती तशेंची कसले तसल तोंदर आसल्यार मुखावेळ वर्सांतू तशी दायनासी आनी चंद रितीर करच्याक आमी प्रयत्न करता ती हें एक व्हड वैभवांतू मस्त जाणांनी येवन हांगा प्रसाद घेतिल्लो आसा येवच्या दायनांतल्यान भायल्यान ऑनलायनारी आमगेले यूथ ऑफ GSB रिले जाल्लो आसा थंय पळोवन तांणी थंय दवरूनच देवाक प्रार्थना करून तांणी तांगेले कसं इच्छा आसा की तें प्रार्थना केलेलें आसा आनी मस्त जाणान ऑनलायनारी तांगेले सेवा पेटोवन तांकां आमी हांगा दोन प्रसाद पेटोवची वेवस्था करता आसा ती आमी देवालय प्रत्येक जावन विशेष जावन प्रार्थना करता जी आमगेले सर्व समाज बांधवांक देवान अनुग्रह करता तांगेले कसं इच्छा आसा की कसं कश्ट आसा की त्या परिहार करून प्रत्येकल्यांक मनांत सुख शांती आनी समृद्धी दिवका म्हूण मागून अनेक विशेष कार्यक्रम हांव तुमकां सांगचे इश्ट पावत कसं म्हळ्यार हें खंयचेय गांवांतू खंयचेय देवस्थानांतून नासलेले तसले कार्यक्रम हांगा एक धर्म म्हूण एक कार्यक्रम चलता आसा काल आमगेले षष्टी दिवस सकाळीं 10 गंटेक हे कार्यक्रम प्रारंभ जाल्लो आसा हांगाचे मंजेश्वर आनी आसपास आशिल्ले सगळे गांवचे एक दुर्बल वर्ग म्हणजे कोण येता की तांकां एक देवालय प्रसाद रुपारी तांदूळ वितरण करचें कालच्या दिसाक आमी सादारण एक 5000 किलो तांदूळ प्रत्येकल्यांक प्रसाद रुपार दिल्लेले आसात हे प्रसाद कसं म्हळ्यार आमचे गेले आनी विंगड जातीचे म्हणून आमचो भेदभाव कसं ना कोणेय येवन प्रसाद घेवं येता अंतू आमगेले जातीचे परजातीचे प्रत्येकल्यान येवन प्रसाद घेतिल्लो आसा तांणी सहित राखून राबता ती हे केदान प्रसाद मेळटा केदान येवन तांणी घेवचें म्हणून तांकां हे प्रसादाचें एक महात्म्य अनुभव जाल्लेलो आसा तशें प्रत्येकल्यान येवन राबून तांणी प्रसाद गेल्लेलो आसा असले एक व्हड क्षेत्रांत सेवा करचे भाग्य आमकां मेळ्ळा आनी हाजे फल सगळे समाज मेळ्ळा म्हणून आमी मागून प्रत्येकल्यांक वापस नमस्कार करता धन्यवाद.